नमस्कार अनुपमा भट शेड्रसा कुकिंग चॅनल पुरा जनाके स्वागत. आव मिगेल फॅमिली समेत कोच्चीना सुकून उलयतस आम्ही कोच्ची येऊन आजी 4 दिवस जाल्ले. कोच्ची कशी पावलीची कसल्या पावलीची म्हणून तुमकां हांव एक्सप्लेन करता. मस्त काळ दुखून आमगेलें मना आशिल्लें कसं म्हळ्यार कोच्ची सायडा कोच्ची एर्णाकुळम त्या सायड केरळचे त्या सायडा मस्त देवस्थान आसाची मस्त पुरातन देवस्थान पळोवपाक गेलेलें देवस्थान ते पुराय सोशल मिडियाजार ही पुरा पळोवन आमकां एक आश येयलेली आशिल्ली ते कशें प्लॅन करचें कशी थंय वचचें राबचें कसलें म्हण पुरो आमकां मना वचना आशिल्लें तें कसं कोर येता म्हूण सांगून म्हळ्यार आमचे गेले टेम्पलाचे टायमींग विंगड ओपन जावचे क्लोज जावचे तशीची नॉन GSB टेम्पलाचे टायमींग पुरो विंगड आसता तांचे मध्य आमी कसं करचें म्हण पुराय आलोचना आशिल्लें आमकां कोणा कॉन्टॅक्ट करचें म्हण पुराय त्याच टायमार आमी देवस्थान आमगेले अनंतेश्वर देवस्थान एक दीस देवा पांय पडू वतना आमगेले भटमामान कोच्ची सुकून एक टीम आयला तुमी म्हणलेलें नवे हांव तुमकां गुर्त कोन्न दिता म्हूण सांगून आमगेले प्रभाकर भटमामान ते आयिल्ले टिमा भितर प्रवीण कुमार म्हणलेलें एकलें आमगेलें आमकां गुर्त कोन्न दिलो. तांणी कडेन आमी तांगेले उलयतना तांणी भारी खुशीर सांगलें हांव तुमकां पुराय अरेंज कोन्न दिता. म्हगेले एकलो कझीन ट्रॅव्हल्स आसा कोच्चिना भितर हांव तांकां कॉन्टॅक्ट करून तुमकां 2 दिवस भितर पुराय तिळशीता म्हूण सांगून तांणी चमकलीची 2 दिवस भितर तांगेले आमकां रिप्लाय येयले. तांणी चंद करून 4 दिसा प्रोग्राम प्लॅन करून लायक एक इटेनर करून आमकां पेटोवन दिलेलें आसा. आमी आतां 4 दिवस तुकून कोच्ची भोंवत आसाची ताजी मस्त क्लिपिंग हांव तुमकां घालता कसल्याक म्हळ्यार एक देवस्थान आमी वतना थंय ते सकाळीं ओपन म्हणटा थंय ते 9 घंटा नड बंद जाता. थंय वचून ते पावका ते देवस्थान पांय पळोवन आमचे गेले देवस्थान भितर आनीक 1 घंटे भितर थंय पावका थंय उत्सव जाता आसता. सो ते पुराचें प्लॅनिंग करून आमकां कशें कशें तांणी वेल्लेलें तांची सुमार क्लिपिंग पुरो हांव आतां तुमकां मदें मदें दाखयता आसता पळयात तुमी. तशेंच येदोळज मठा सांगचे म्हळ्यार आमगेले 4 दिसा टूर फुल 100% सक्सेस म्हणून येता. सक्सेस हा मागशी कोणाय नाही. आमगेले कोच्ची गोश्रीपुरम देवस्थाना लागीं आशिल्ले देवप्रयाण टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स हांणी हें आमकां अरेंज करून दिलेलें हाजी प्रोप्रायटर श्रीमती मंजुषा श्रीकुमार म्हूण सांगून हांव आतां तांगेले गुर्त करून दिता तुमकां. तांगेल्याक आमी थोडे विशय पुरो हाजी उलया. इता म्हळ्यार एक लेडी जावन एक इतले एक व्हड एक संस्थे चलासून व्हरचे एक कुशाल न्ही आमी तांगे लागीं पुरो डिटेल्स पुरो घेवया. म्हणजे आतां आमी देवप्रयाण आमकां इतली खुशी जाल्लें पुराय जालें. म्हाका एक अशी एक इंट्रस्ट कळच्याक म्हळ्यार एक बायल मनशान म्हळ्यार लेडी एज ए लेडी असल फिल्डांक म्हगेले क्युरियोसिटीर निमगूच हांवें कसले खातीर न्ही तुका कॉम्पिटेट करूं जेवो न्ही टेंशन करूं नाका एक निमगूच कसं म्हळ्यार एक आमची गेली GSB बायल मनीस जावन तुका म्हळ्यार फॅमिली कमिटमेंट्स आसून तुका हे लायनाक कशी येवका म्हूण दिसलें तुका कोण सपोर्ट केलें बामण सपोर्ट करताची खंडीत बट अदर दॅन बामणान नंतर तुका कोण कोण सपोर्ट केलें कशी तुका आयडियाज आयली म्हूण सांगून म्हाका एक एक्सप्लेन करता ಆರಂಭನು ಈಗ 12 ಇಯರ್ಸ್ ಜನ್ನೆ ಈ ಯಾತ್ರಾ ಮಳಿಲಿ ಮೆಗ್ಗೆ ಬಮ್ಮನಾಲಿ ഭയങ്കര ഇഷ്ട സിനിക്കായിരുന്നു तेज हांव मिशी बोर्न आलोचीकोन जाल्यार बडा मागीर बमणानंत मिजलिंगीने आमकां एक स्टार्ट करूपण आमी म्हळ्यार बमणाक जोली आसा बमणाक तूं इन्वॉल्व जावचें जायना जमना तवळी इतली कोरयात आलोचीक पडटा तूं करी मागीर जांगोड आमच्या सपोर्ट आमी तुका करता बमणाक जागी तेंचे हांव मागीर आमीशी बोर्न वचून जाल्यार पडा ते एब्रॉड पुरा वचून येयले आमगेले एक फ्रेंड मात्र न्ही फ्रेंड म्हूण सांगू जमना म्हगेला बाप्पाल प्राय आसा तवळी वेल विशर तर एक बाप्पा म्हणटा एकूच हाड होता तवळी जी सन्नकुमार प्रभू कॅनरा बँकान सुगून रिटायर जालोलो सन्ना मम्मान तो मी सांगिने तूं हें घर कडेन करचें पगारमा तुका एक ऑफिस जावन स्टार्ट करूपण आमी ऑफिस स्टार्ट केलें मागीर आतां सादारण तुगेले कितले टूर जाल्ले ऑलमोस्ट आतां एक 60 टूर्स जाले 60 1 डे ट्रिप मागीर आतां लॉंग मागीर एब्रॉड सेट कोण 60 टूर्स जाले 62 टूर्स जाले खंडीत ओके आतां तुमी सांगेल मामू आमगेले हांगा आसाची आमी तांगेले उलयावे मम्माले उलयावे ओके नमस्कार आतां देवप्रयाणाचे प्रोप्रायट्रिक्स आशिल्ले मंजुशान सांगिने आमगेले हें इतें 60 पരം
टूरिझम केने सत्याक हांव कॅनरा बँकान BGM रिटायर जावन हांगे मुगेल मन फुडलो सिरेने आमगेल कम्युनिटीचेर एक स्नेह होतो आमगेल कम्युनिटी चांजाम काय आमकां चांग मुखारेन का ಜೋಲಿ ಮಾತ್ರ ಮುಕ್ಕಾರೆ ಅವಸರ ವಿಶೇಷ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಮುಕ್ಕಾರೆ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲೆ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಶುಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಬಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನರ್ आमगेल GSB ने का स्पेशली लेडीज लेडीज एक्झॅक्टली कळवा लेडीज म्हळ कुठल्या किचन अंत काम करची मात्र नाही कळवा शी कॅन डू एव्हरीथिंग लेडीज ऑलवेज फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द family budget. I will tell you some examples. आता I was born and brought up in Alleppey अल्पड वडलत एक घर कडे अप्पोड करतनी नाल्या गायकवाड इतनी इथे पण बाईला करतानी सो त्यांनी तांगेल ज्यान असेल कॉन्ट्रीब्युशन त्या फॅमिली बजेट करपच तशी आता मंजुषाने केलं म्हणून गेला ऑफकोर्स डेफिनेटली तिकडे बामणान सपोर्ट पण आम्ही एकही म्हणाल एंटरप्रिनरशियल एक एबिलिटी हंगेल मन नास ते दिक्की ना मग तवडी ते आमच्यानुस हेल्प आणांगे कुटी कोण कळांक आमच्या तयार तांकां वरतू म्हणून ज्यान जायचे प्रोपेगेट करप हंगेल काही रे सगळं तांगे एक प्लस पॉइंट म्हणून ती ना त्यांनी तांगे फॅमिली सरी तांगे आला वरचेवली म्हणजे तांगे फूड तुम्ही सांगे ना फूड चांजल म्हणून जस्ट इमॅजिन ते अंग दुखून आता बीन मायन कोर्दिंच्या अवसर टूर आगेले तो अरेंज करता फूड चांग ही विल नॉट गिव्ह सम डर्टी फूड फ्रॉम सम होटेल्स अँड अदर्स ഏറ്റവും കളകി നമ്മളെ ചില ഹോട്ടൽ തുമ്ക്ക് ഇഷ്ടം കാ म्हणून सांगतात तसेच ഭയങ്കര इकॉनॉमिकली इट इज नॉट दॅट गुड लॉट ऑफ रिझन्स बट इवन त्यांना केलं त्याच्या अंग म्हणणार तुम्ही ते हेंगा हांगे तुम्ही हेंगा हांगे तुमकां इश्टां हांगे हांगासून कोरवरचे मॅक्सिमम कोर व्हरता हें सगळें देवादेन हें एक एंटरप्रायज सांगरी तरी मुखार वताले तुमी लेगीन येयली तुमकांय सांगा स्प्रेड करूया हें देव प्रयाण सांज जावं म्हूण देवाले प्रार्थना करता आम्ही फुल्ली इम्प्रेस्ड 4 दिवस कोच्चीन गंमतेर गेले आणि आता आज आणि तांणी आमकां हांगा तांगेले रूफ टॉपार एक फेअरवेल अरेंज केलेलो आसा आज ताजे हांव थोडे ग्लिम्पसेस हांगा घालता तुम पळयाची हांव रजनी भट आनी मिगेल बाम्मण गिरीश भट म्हण सांगून आमी गोवा साकून आमी आनी मंजेश्वर आसुकून मुगेल फॅमिली प्लस उडपी आनी मंगळूर आसुकून आमगेले एक्सटेंडेड फॅमिली घेवन कोच्ची बेसिकली आमगेले कोच्ची एक ट्रिप येवका म्हण सांगून एक 3 to 4 days जायचे एक ट्रिप प्लॅन करता आशिल्लींची सो आमगेले प्लॅन कसो आशिल्लो म्हळ्यार कोच्ची म्हळ्यार पुरा जनान बिचीज आनी हावस बोटा तसले पुरा प्लॅन करचे सो आमकां तसले एक कोण म्हण नाका आशिल्लें रिलिजियस प्लॅन करता आशिल्लींची सो आमगेले सगळे प्लॅन आमी विदावट एनी टेंशन आमी हांगा येयली कसो जालें म्हळ्यार आमगेले ते सगळे एटर्नरी आमकां देव प्रयाण ट्रॅव्हल्स हांगेला कमी केलेले जाल्यार आमकां येताना एक मस्त एक एंग्जायटी आशिल्लें की आमी फर्स्ट टायम येवचे ते प्रोग्राम कशे येतले म्हूण सांगून बट हांव सांगच्याक मस्त खुशी पावता की दीस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम्स आमी टूर्स आमी कंडक्ट केलेले म्हूण सांगू येता आमी ऑलमोस्ट प्रति वर्स विंगड कडेन वता आसताची बट हे आनी 3 days आमी भितरी मंजुषा इतले हे जालें की म्हळ्यार ती मिगेल एक भयणीशी हे जाल्ले आनी रिगार्डींग स्टे ऑर फूड आनी खंयचे एक प्रोग्राम टूर सक्सेस जावका जाल्यार हांव मिगेल मनाक असो म्हळ्यार मेन इज फूड सम्मा लायक आसवय म्हूण जाल्यार आमगेले हेल्थ लायक आसतना मागीर आमकां ते प्रोग्राम एन्जॉय करच्याकय मेळटा सो फूड वॉज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स नमस्कार उतलेच सांग उत्तर सांगिल्ले बेगीक रजनीकांत मग थँक्स सांगता ते मात्र न्ही आतां रजनीकांत सांगिल्लें म्हणटा आमगेले फूड चांजन म्हणून फूड केल्लें न्ही हांव न्ही फूड केलें फुल्ल आमगेले पैकार कॅटरिंग कोच्ची बीनकी फूड कोरची मात्र न्ही मेगेले मोस्ट कस्टमर गेले प्रिफर्ड कस्टमर बीनके कुट्टांतू आमकां बीनकेल वाट्टेन तर बीनकेले दुव्वेले माऊ माई दुव्व मारा सगळे जाण बोर तांगेलेंची भयणी मार जाण बोर नाळात आमकां बीनके वाट्टेन आसी थोडं आमकां कुतलें हेल्प करचो आमी ते पूण तांकां तिरचे कोरकाय ना आतां बिनकीन आमकां फूड पुराय करून दिलें आतां व्हरलेलें आतां आमकां स्टे आमगेले सो भारी लायक आशिल्लें स्टे आता स्टे इतले लायक रूमात तुम्ही अनुग्रह स्टे चोयलेल वेळेरी ते टायमार करेक्ट जानो गोसरीपुरांतू अनुग्रह चॅरिटेबल ट्रस्टाने तांगे नेवे एक बिल्डिंग ओपन जाल्लें न्ही थांगा 4 रूम्स आसा म्हूण सांगून आमी ते बूक केले
ते तांकां च्या पिडीत जेन्ना तुमकां आमी सांगले बेगे की म्हाका नाही आमकां कसं म्हळ्यार आम्ही येतना करेक्ट जावन हे नवे रूम आतां राबचे योगू ते गोसरीपुरमांत येवन राबचे योगू आमकां दिल्लो देवान सो आमकां मस्त खुशी जाल्लो स्टे फूड आनी तुमगेल हॉस्पिटॅलिटी ग्रेट रियली ग्रेट कळ्ळें इतली खुशी जाल्ली म्हळ्यार कसं म्हणजे आमकां एक्चुली आमकां आनीक एक 4 दिसाचे ट्रीप एक्सटेंड करया म्हूण दिसता असं बट एनिवे नेक्स्ट टायम आमी खंडीत वपास ह्या सायडा येतना ह्या सायडा म्हूण न्हय नेक्स्ट टायम आनी खंयी आमी वतना फस्ट आमी देवप्रयाणाक कॉन्टॅक्ट करताची आमी गेल्या पुरो फॅमिली मेंबर्स आसा हांव तुमकां एक पंत दाखयत तांकां तांणी कसं म्हणटा म्हूण पळया पण आमी देवप्रयाण ಒಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೂರ್ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ತಂಕೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕೊರ್ನು ವಚ್ಚ ನಾವೇ ದೇವಪ್ರಯಾಣ ಅಂತುಚಿ ओके पळय आमी गेल पुरे फॅमिली मेंबर्स हांगा मस्त खुशी जालें नवे पुरा तुमकां फूड कशें जाल्लें मंजेश्वर सुगुनू तुम्ही पुरा फॅमिली येवन आमकां उतलेंचे हांगा सांगिल्ले बेगेक सेक्टांगे ऑर्डर टँक्स मागीर आमगेले ಏನು ಸಂಗಿಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಕೊಚ್ಚಿचे जन मात्र नाही फुल देवप्रयाण मेंबर्स आली म्हाका ऑर्डर दोन दीस म्हळ्यार आनी सेक्टे सेजला मात्रंत आमकां एक मुखार वचचें जाता ಕೊಚ್ಚಿ ಮಾತ್ರ म्हाका बोर नेंची कमळ हांगात हांगा सगळं बोर आळ आमकां बोर कोल्ल्यान सुकून परान म्हाका कस्टमर्स येता त्यावेळी सेक्टा लागी ऑर्डर दोन दीस सांगता तुका आनी तुमगेल हे एरिये मात न्हय आनी नेक्स्ट आमगेल त्या सायडा सुकूनय आनी म्हळ्यार मंगळूर भागा आशा पुरो गोवा भागा आशा पुरो त्या सायडाक पुरो जन आमी आतां तुगे लोटायलीची त्या सायडाचे जन तुका आनीक तुका मेळोवची पुरा जन तुका कॉन्टॅक्ट करची हे व्हिडिओ पंदाक आमी मंजूल नंबर मंजूल एड्रेस पुरा दिताची तुम पुरा जन पळयाची तशी आमी एक आमची गेल जावन एक जन्म आयल्याक आमगेल त्या आमी केन्ना हेची आमगेल मंगळूर सायडाक ह्या सायडाक गोवाक पुरा आमी भोंवन येताची GSB टेम्पल्स कुलदेवा पुरा वचून येताची तुम्ही एक पंत ते कोच्ची एर्नाकुळम सायडाचे एक देवस्थान पुरा पळोवन येयाची भारी चंद आसा भारी लायक आसा खुशी जाता पळोवच्याक तशी तुम्ही पुरा जनय ह्यो व्हिडिओ पळयले असले व्हिडिओज आमी आमगेले चॅनलाक घालता आसाची पुरा जन आमगे शेड्रसा कुकिंग चॅनल पुरा जन सब्सक्राइब करा सपोर्ट करा सगळ्यांक धन्यवाद.